Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबो नासतना बोब मार. तुतोरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. मुजे पोरजेक आपले गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या घराण्याक आपलीं पातकां वळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सोमूर्त सांबाळपी पोर जाल्ल्या पोरी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येयात. म्हजी चाल वळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळतात आनी सगळ्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बराबर तुमी झगडीं आनी उजोत करतात आनी दया नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दिसभर दूख दिवन, मानी भाशेन तकली बागावन, घोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा, देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीच्यो सांकळी मोडात आनी सोंसू नजो तो भार पेल्यावेलो काडून उडोयात. दुमाळो संस्थोल्यांक मेकळीं करून सोडात आनी तांच्या खांदा वयलें जूं मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशाक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या पोरी तुमचो उजवाड पोरजोळतलो आनी तुमचे घाय रोकडेच पेकतोले. तुमच्या फुड्यान तुमचें प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतर हें. जबाब. खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. काकळुसाऱ्या देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घोडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका
तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब: खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब: खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गार: तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसतलो. मातेवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवाचे शीस जेजू सोरशें आयले आनी तांणी म्हळें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बराबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ: तुमच्या उपासाचो फायदो कितें? आयजाया 50:8-4. नियाळाक आदार. एक मनीस देव देव म्हणटा आनी आयताराचे मीस केन्नाच चुकयना, पूण दुसऱ्या लागीं झगडीं करता. घाडयांगेर वचोन दुसऱ्यांक वायट मागता. आपलो शेजारी बरें कितें करता जाल्यार ताच्यो वायट खबरो दुसऱ्यांक सांगून दुसऱ्यांचें नांव उबयता. प्राचीन काळांत शुक्राराचो उपास करता आनी आपल्या ल्हान भुरग्यांक लेगून उपास करूंक शिकयता, पूण अशें करून मोनान दुसऱ्यांचें वायट चिंतल्यार उपासाचो फायदो कितें? आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आमकां उपासाचो फायदो कितें तें विचारता. जर तर तुमी तुमचीं पातकां वळखोनात जाल्यार, तशेंच शुभ वर्तमानांत जेजूक ताचे शीस उपास कित्याक करिनात तें विचारतात. आयज आमी प्राचीन काळांत भितर सरतात, म्हळ्यार आमी आमच्या पातकांचो उगडास करून आमच्या जिवितांत जें कितें वायट आसा तें सोडून दिवन आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां सयेक दिता हो प्राचीन काळ. उपास म्हणजे आमी दुसऱ्यांचें वायट चिंतपाचें बंद करून मोनाचो उपास करूं, वायट उलोवपाचें सोडून जिबेचो उपास करूं, नसाय, आपस्वार्थपण आनी हेर सगळ्यो वायट संवयो सोडून सेवेचें जिवीत जियोंक. मोगाळा बापा, आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो वायट संवयो आसात. आमी ताका फाट करून बरें जिवीत जियोंक आमकां तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Kuru.